नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या इस्रायल भोंवडेर तेल अविवीत पावले. विमानतळाचेर इस्रायलच्या प्रधानमंत्र्यांनी घरकान्नी सयत दिलो तांकां येवकार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बुलडाणा हांगा आयोजित राष्ट्रीय भलायकी मेळ्याचे केले उक्तावण. आयुष औषध प्रणालीन नागरिकांच्या भलायके खातीर दिला अमूल्य योगदान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी काँग्रेसीचेर केली खर टिका. देशाच्या हिता आड कितलेशेच निर्णय काँग्रेसीच्या कार्यकाळान घेतिल्ल्याचो केलो आरोप. गोय राज्याचे 2026-2027 खातीरचे अदमासपत्रक 6 मार्चाक सादर जातले. अदमासपत्रक सत्रांत 563 तारांकीत आणि 1832 अतारांकीत प्रश्न आयिल्ल्याची सभापतींनी दिली माहिती. आणि आमदार विरेश बोरकर हांचेर जाल्ल्या बळजबरी विशीं खासा चर्चा आणि गोंय राज्या खातीरचो शेतकी जमीन संरक्षण 2026 हे विधेयक आस्पावीत करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केली. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या इस्रायल भोंवडेर तेल अविवीत पावले. इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आणि तांची घरकान्न सारा हांच्या सयत विमानतळाचेर तांकां येवकार दिलो. उपरांत थळाव्या सैन्य दळान तांकां मानवंदना दिली. ह्या भोंवडेर भायर सरचे पयलीं तांणी आपल्या सामाजीक संकेत थळाचेर घातिल्ल्या एका संदेशांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेवन दोन्ही देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपाची आस्त बाळगिता अशें सांगलें. इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाक लागून प्रधानमंत्री इस्रायल भोंवडेर गेल्यात. हालींच्या तेंपार दोन्ही देशां मदले रणनीतीक संबंद घटमूट जाल्यात. दोन्ही फुडारी क्षेत्रीय आणि संवसारीक मुद्द्याचेर चर्चा करतले. इतले मजगती इस्रायलांत लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भोंवडेच्या फाटभुंयेर बरोच उत्साह दिसून आयला. इस्रायलचे मुखेल खबरापत्र द जेरुझलेम पोस्ट हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भोंवडी इतिहासीक आणि रणनीतीक दृश्ट्या म्हत्वाची आसा असो खासा नियाळ सादर केला. 2017 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयले खेपे इस्रायलांत गेल्ले. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्रायलची संसद नेसेट हांगा खासा संबोधन करतले. तशेंच इस्रायलच्या प्रधानमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज महाराष्ट्रांत बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेगांव हांगा आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय भलायकी मेळावेचे उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांणी आयुष आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रांत म्हत्वाचें योगदान दिवपी वरिश्ठ वैद्यांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी निरोगी नागरीक देशाक अदीक घटमूट करपाक म्हत्वाचें योगदान दितात अशें सांगलें. आयुष औषध प्रणाली नागरिकांच्या भलायके खातीर भरीव योगदान दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. में कहा गया है आरोग्यं परमं शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है. शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है. देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है. आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी पटना हांगा आयोजित पत्रकार परिशदेंत नेहरू गांधी परिवाराचेर खर टिका केल्या. ह्या परिवारान आपल्या वैयक्तीक हिता खातीर कितलेशेच फावट देशाचे लुकसाण जावपी निर्णय घेतल्यात अशें तांणी सांगलें. भोपाल गॅस प्रकरणांतले आरोपी वॉरन अँडरसन हाका सुरक्षीतपणान देशा भायर व्हरपी हे काँग्रेसचे सरकार आशिल्लें अशें तांणी सांगलें. काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांणी कितलेच फावट केंद्रीय मंत्रिमंडळान हस्तक्षेप केला अशें तांणी मुखार सांगलें. इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था. 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवाज के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं. पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई. आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरे फुडारी तयार जावपा खातीर स्टुडंट्स पार्लमेंट सारक्यो सर्ती गरजेच्यो आसात आनी गोंय राज्य अशें एकूच राज्य आसा जंय थळावी विधानसभा अशा प्रकारची सर्त आयोजीत करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभा संकुलांत आयोजीत स्टुडंट्स पार्लमेंट सर्त 2026 वेळार उलयतना सांगलें। मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीच्या जैतिवंतांक तशेंच भाग घेवप्यांक पुरस्कार भेटयले। ह्या कार्यावळीक सभापती गणेश गांवकार, विधिमंडळ वेव्हार मंत्री मॉविन कुदिनो, उपसभापती जोशुआ डिसोजा आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आताच्या घडीक या देशातले युवक हे सगळे हुशार आसात, तांकां डिजिटली इतली व्हडली एडवांटेज आसा आनी आमी त्या एडवांटेजीचो जर फायदो घेतलो आसत जाल्यार आमी रडत रावत न्ही म्हाका कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी खंयच फुडें वचूंक शकना। म्हाका कितें हांव कितें ग्रॅब करतलो आत्तां, there are so many opportunities at present in the state and in the country. We want to grab it. जर ते आमी ग्रॅब केलो ना, कोण तरी दितलो म्हणून वाट पळयली जाल्यार केन्नाच जावच्यो ना। आमची ऑपॉर्च्युनिटी कोण तरी दुसरो येवन घेवन वयतलो आनी ताका लागून आमी ऑलवेज तयार आसता। हांव अशें म्हणना एवरीवन वील कम इन द फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रत्येक जण कितें 80% काडटलो ना, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रत्येका कडेन वेगळी स्कील आसा, हें म्हत्वाचें आसा आनी ती स्कील आपल्या कडेन कितें आसा पळय न्ही ती वळखप गरजेचें आसा। ती स्कील जर तुमी वळखले आसत न्ही यू विल टॉप। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 6 मार्चाक 2026-2027 खातीरचे अदमासपत्रक सादर करतले। ताच्या उपरांत 9 आनी 10 मार्चाक सर्वसामान्य चर्चा जातली अशी माहिती सभापती गणेश गांवकार हांणी पत्रकारांक दिली। ह्या अदमासपत्रक सत्रांत 563 तारांकीत आनी 1832 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात अशी माहिती तांणी दिली। ह्या अदमासपत्रक सत्रांत 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स चर्चा जातली आनी 15 प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशनां घेतले अशेंय तांणी सांगलें। 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले। 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 तारखेच्यान 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बील पास करून घेतले। बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा, प्रायव्हेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा, ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळे गोश्टी तेंचे कडल्यान येवपाक आमी धाडल्या आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ती हावजान मांडटले। पुलीस अधिकाऱ्यांनी अमानवीय रितीन ओडून भायर काडिल्ल्या आमदार विरेश बोरकर हांच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपा वांगडाच आपणे मांडिल्ल्या शेतकी जमिनीच्या गोंय संरक्षण कायदो 2026 हे विधेयक विचारांत घेवपाचो उलो सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां मारला। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हे विधिमंडळाच्या व्यावसायिक सल्लागार समितीच्या बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दिताले। सो हे बिल जे आमी दिलेले तेमी सांगला डायरेक्शन दिलेले आसा द गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल लँड बिल ऑफ 2026 बाय 2nd it has to be the government needs to send their clarification. नाव ह्या बिलाचेर डिस्कशन जावपाकूच जाय कित्याक हे सेक्शन 39A पळय हे रद्द जावपाक जाय। सो दिस फॉरम इफ द चीफ मिनिस्टर काल जेन्ना सांगतालो दिस इज द करेक्ट फोरम टू बी डिबेटेड
then you have to allow this bill. This bill asks for the scrapping under vetting procedure. Otherwise, you all come with an amendment and scrap this particular bill. They come with the cabinet resolution, scrap it in the interest also. ये पहिले सध्या जे बिल आम घाताय इतली बिल हेच्या होणे आमी जे घातलेले केन्ना ऑन रिकॉर्ड ते हाणे. So this is a strategy, and I've got a written confirmation from Secretary Legislature that 2nd March मो तेंका रिप्लाय दिवची. So हेजेरय आमी स्पीकराक सांगतले. शार आणि नगर नियोजन कलम 39A रद्द करपा खातीर आझाद मैदानार चालू आशिल्ल्या आंदोलकांक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल राती भेट दिली. हो विशय विधानसभेत घेवया असो मुखेलमंत्र्यांनी आमदार विरेश बोरकर हांकां सुचयलें. तशेंच हे उपोशण फाटीं घेवपा खातीर ताका मनोवपाचो यत्न केलो, पूण ही चर्चा सफल जाली ना. उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मदीं आल्तिनो बंगल्याचेर बसका जाली. हे बसकेक मुखेल नगर नियोजक हाजीर आशिल्ले. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द करप तशेंच हेर जे मागण्या आसात ते विधानसभेत मांडचे ताचेर विधानसभेत चर्चा जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. TCP मिनिस्टराक हांवें आपयल्लो, CTP आयिल्ली डिस्कशन. हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो, ताची स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा त्याच्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिला, फायनल दिला, त्याच्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें तेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा तेजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिला आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें. पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हणजे CTP कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द जाय मेरेन उपोशण सुरूच दवरपाचेर आमदार विरेश बोरकर ठाम आसात. हाका लागून कलम 39A आड आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्लें आंदोलन सुरूच उरतलें. उपोशण फाटीं घेवपाचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो सल्लो विरेश बोरकर हांणी भायर आयलो. एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींय सांगलेलें. आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी सानंद्र मतदारसंघाचें पळयताले तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे ते बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें नाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो क्लियर केल्लो आसा. कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यान फुडल्या कांय दिसांनी दरेकल्याच्या घरा पावपाचो प्रयत्न करतलो अशें काल काँग्रेसीन प्रवेश केल्या उपरांत केतन भाटीकर हांणी आपलें मत उक्तायलें. फोंडा मतदारसंघात बेगीनूच पोटवेंचणूक जावपाची आसा. केतन भाटीकर हांच्या काँग्रेस प्रवेशाक लागून पक्ष अदीक खटमूट जाला असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायला. ह्या वेळार माचयेर काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सहप्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, हेर आमदार, राजकीय फुडारी, थळावे पक्ष वांगडी हाजीर आशिल्ले. जशे थोडे लोक म्हणटा हांव सुदीन ढवळीकाराक गट जाल्यार हांव सांगूंक सोदता हांगा फ्रांसीस सार्दीन सर बसला आनी आमचे जेन्ना सर जेन्ना MP राविल्ले MP जाले 5 वर्सां सरान मिनिमम टू मिनिमम आमच्यो 500 फॉर्मांतरी सायन केल्या आसतल्यो त्यो सगळ्या स्किमीच्यो. आमच्या भुरग्यांक बॅटा पासून बॉल पासून सगळे दिले. आमी जेन्ना लायटीचे मास्क मदले घेवन पळयता सरा थ्रू तेवूय लायटीच्यो लागल्यो. सो आमची फ्रेंडशीप हे सगळ्यां कडेन आमी भुरग्यां सारके वचून सगळ्यां बरोबर रावता आनी सगळ्यां बरोबर काम करता. म्हाजो नेचर म्हाका काम करून घेवपाक कळटा आनी काम जायना जाल्यार बोवाळ करून कळटा. हांव दोनी कामां बरी करता आनी दोनी कामां घेवन फुडें वतले. आमी कोणाचेर उलोवपाक येवना आनी कोणाचेर वायट वचपाक उलोवना.
उलोवंक ना. हांव परत सांगता, हांव संपूर्ण पोंडा ब्लॉकाक जसो मान आमच्या भुरग्यांक मेळटा तसोच पोंडा ब्लॉकाक मेळटलो. हांव विलियम बाबाकूय थँक्यू म्हणटा आयिल्ल्या बद्दल, राजेश बाबाकूय थँक्यू म्हणटा. राजेश हो आमचो ल्हानपणाचो भाव आशिल्लो. हांव आनी राजेश जे राकेशान सांगला दोनूय मेळटले आनी फोंड्याक न्ही, फोंड्या तालुक्या खातीर काम करतले आनी काँग्रेस पक्ष वयर काडटले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांणी आझाद मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या नगर आनी शार नियोजन कलम 39A रद्द करपा खातीर आंदोलनाक आपलो तेंको जाहीर केला. ह्या कलमा अंतर्गत मंत्र्यांक आनी अधिकाऱ्यांक व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार करपाची संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एका खासा विधानसभा सत्र आपोवन हे कलम रद्द करपाची तरतूद करची अशें केजरीवाल हांणी सुचयलें. ते बाणावले हांगा भुरग्यां खातीर लायब्ररीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. I also take this opportunity to lend my support to a very big movement which is going on in Azad Maidan these days. I am told that Section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up, and it is the demand of people of Goa that Section 39A should be abolished. I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. Even if they have to call a special assembly session, they should call a special assembly session and they should abolish this particular section, and I lend my support to this movement. देशातले फामाद आणि फाटली 41 वर्सां सावन आयोजित जावपी कला अकादमीचे नामांकीत अशें 42वें सुरश्री केसरबाई संगीत संमेलन अंदू शेनवार 28 फेब्रुवारी ते आयतार 1 मजगती पंडित दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा आयोजित जातले. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण 28 फेब्रुवारी सांजे 5 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले. ह्या कार्यावळीक कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार, उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकार तशेंच सदस्य सचिव शंकर गांवकर हाजीर आसतले. हे संमेलन सगळ्या संगीत मोग्यां खातीर उक्ते आसतले, पूण कांय आसन व्यवस्था निमंत्रितां खातीर राखून दवरतले अशी सगळ्यांनी नोंद घेवची. तशेंच हे संमेलन यशस्वी करपाचे आवाहन कला अकादमीच्या वतीन अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हांणी केला. उदाहरण म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता की सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह वो गेली 3 वर्सां जालो नासलो, तो ह्या वर्सा साकून आमी तेजी सुरवात परत करतात. वो सुरश्री केसरबाई जो संगीत समारोह आसा एक बरो नामवंत असो, आनी ताज्या उपरांत जे बाकीचे अनेक समारोह जे ल्हान मोठे आसात ते त्यांचो आदर्श म्हळ्यार ताका दोळ्या फुडें दवरून हे केल्ले अशें. हो एक बऱ्यांतलो बरो म्हळ्यार तातूंत भितर अनेक जे आमचे भारतांतले आसतले, भारताचे भायले सुद्दां आर्टिस्ट थंय येवन परफॉर्म करून हेजे पयलीं गेल्ले आसा, आनी प्रत्येकाक थंय एक
आपूण सुरश्री केसरबाई हांगा हेतूंक आपूण परफॉर्म केलें एक गर्व प्रत्येक कलाकारा आर्टिस्टांक महसूस जाय अशे पद्दतीन जे उच्च लेवलाचो उच्च पावड्यावेलो अशे पद्दतीन हो सुरश्री केसरबाई पुरस्कार हो आमी परत ह्या वर्सा चालू करतात. कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकर हांणी संमेलनात आयोजित जावपी कार्यावळीची माहिती दिली. 3 वर्साची गॅपान पोवन आमी परत हो समारोह परत सुरू करता आणि सुरू करतना आमी 1.5 दिसान सुरू करता. अदरवायज तो 3 दीस आसता समारोह. फक्त ह्या वर्साची सुरवात म्हणून आमी 1.5 दिसान करता. 28 फेब्रुवारी शेनवारा सांजे 5 वरांचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत समारोहाचें उद्घाटन करतले आणि 15:15 गोंयची गायिका पल्लवी पाटील आपले शास्त्रीय गायन सादर करतली आणि ताजे नंतर मुंबयचे एक तरुण तडफदार गायक भागेश मराठे हे 6:30 आपले गायन सादर करतले. शेनवारचे हे 2 कलाकार. आयतारा परत आमी 10:30 सकाळचो म्हणजे 1 मार्चाक कार्यक्रम सुरू करतले आणि 42व्या सुरश्री केसरबाई केरकर समारोहाचे जे कन्क्लुजन आसा ते भारतातले एक नामवंत गायक जे मूळ गोंयचेच आसा पण आता मुंबय स्थायीक जाल्ले आसा पंडित रघुनंदन पणशीकर ते ह्या समारोहाचे कन्क्लुडिंग करतले. दॅट इज शास्त्रीय गायन. 2 दीस हो 1.5 दिसाचो हो कार्यक्रम 28 आणि 1 तारखेक जातलो. उत्तर गोंय दूध उत्पादक संघटनेन फाटले 9 म्हयने आधारभूत मुल्या विशीं आडकळीत उरिल्ले कितलेशेच प्रस्न सुटावे करपाची सरकारा कडेन मागणी केल्या. ह्या संघटनेच्या सदस्यांनी राज्यांत दूध उत्पादन वाडोवपाच्या दृश्टीन सरकार गंभीर ना अशी खर टिका केल्या. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाक लागून राज्यांतल्या दूध उत्पादनाचेर खर परिणाम जाला अशें संघटनेचे वांगडी प्रमोद सिद्धये आणि विभव परब हांणी केल्या. आमचे दूध उत्पादन रेट जो आहा हो वाडोवच्या खातीर आमी गोवा डेरी कडेन तशें सरकार कडेन आमी मागणी करता की आमचो जो रेट आहा हो वाडोवपाचो दूध खरेदी. आनी हांव एक दुसरें हें करता हो खरेंच दूध धंद्या खातीर सरकार खरेंच गंभीर आसा काय कितें असो म्हाका आतां प्रश्न पडला. कारण येयल्ले दिसा दूध धंद्यांतले लोक कमी जायत आहा. भायले जे राज्य आहा ते राज्यात दूध धंदो तयार करच्या खातीर किंवा दूध उत्पादना खातीर वाड जावच्या खातीर बऱ्यो स्किमी तयार करता आनी त्या स्किमींतल्यान बाबा दूध उत्पादन जावपाचें आनी लोकांक स्वावलंबी जावपाचें ह्या खातीर भरपूर प्रयत्न करता. आयज आमी जे शेतकरी आहा किंवा जे आतां नवीन भुरगे आसा हे तुमच्या कडेन काय गव्हर्मेंटा कडेन काय जॉब दिवंक शकना. आमी ह्या पद्दतीन जर धंदो करून आमी स्वावलंबी जावंक शकता जाल्यार आमकां तितून स्वावलंबी जावच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट कांयच सहकार्य तशें व्हडलें जायना आमच्या कडेन आतां तेंच्या कडल्यान. जेन्ना पासून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीन गोवा डेरीचो चार्ज घेतला थंयसून दूध धंद्याक उतरती कळा लागलेली आहे. कित्याक शेतकऱ्याचे प्रश्न आहा न्हू तेंचे सुटावो जायना तेंच्या कडेन. कसलोच विशय जर घेवन गेलो जाल्यार तो आन्सर ना तेंच्या कडेन. तेंच्यांनी फक्त काय केलें शेतकऱ्याची पिळवणूक चल्ली. आयज जर तुमी भायल्या राज्यांसून 47 रुपीसान दूध खरेदी करतात आणि आमच्या कडसून 32 ते 33 रुपयांनी दूध घेता. भायल्या राज्यांसून दूध तुमकां भायर म्हारग हाडूं शकता तेचेर कॉस्टिंग लागता न्हू. आमच्या दुधाचेर कॉस्टिंग लागना तुमकां म्हणजे हेचेर कॉस्टिंग कसो लागता. तेका लागून आमी म्हणटू आमकां दुधाक 10 रुपया वाडपाक जाय. पयलीं जेन्ना सुरवातीक जेन्ना महाराष्ट्रान दुधाचो रेट आसलो न्हू तेच्या पेक्षा 3-4 रुपया आमचो दर सुबेज आसलो. आता तेंचो ह्या 2 वर्सांक दर वाडला तो आता आमच्या पेक्षा सुबेज आहा तेंचो. आमकां 33 येता जाल्यार तेंकां आयज तो 41 येता. 3-5-8-5 फेटा. सांगेच्या ट्रक धन्यांनी आणि सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. खनिज साहित्य येरादारी बेगीनूच सुरू करची अशी मागणी मुखेलमंत्र्यांकडे ताणें केली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खण खात्या बरोबर खासा बसका आपोवन फावो त्यो उपाय येवजण्यो करतले अशें आश्वासन ट्रक धन्यांक दिलां. आयज आमी मुख्यमंत्र्यां कडेन आमी मागणी घाल्ली की आमचे कावरे पिल्ला रिवणा ह्या भागांतले ट्रक ओनर्स आसात मायनींग डिपार्टमेंट आसात ह्या सगळ्या लोकांक 2012तल्यान कांय काम मेळना. आयज परिस्थिती आसा की ह्या लोकांचे जर ट्रक चलतले इकॉनॉमी जातली किंवा घर चलतले
जाल्यार थंय मायनींग ट्रान्सपोर्ट कॉमर्स जावपाक जाय, खंय तरी मुवमेंट जावपाक जाय. आनी पूण आतां मुख्यमंत्र्यान परत एक फावटी मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन ह्या येदे व्हडल्या रातीक उलोवन सांगले, डायरेक्शन्स दिल्ले आसा, जें कितें शक्य आसा एखादे वेळ डंप ट्रान्सपोर्ट करपाचें, डंप हें जाता, मुवमेंट जाता, किंवा आमचे बाकीचे ब्लॉक्स आसात ताजें ऑक्शन जाल्लें, तांकां ताबडतोब कशें करपाक मेळटा, एक्सॅबिशन आनी हें म्हणजे मायनींग कांय प्रमाणान तरी चालू जावपाच्या ह्या हाजेर आमी पावल्ले आसात. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या इस्रायल भोंवडेत तेल अविवीत पावले. विमानतळाचेर इस्रायलच्या प्रधानमंत्र्यांनी घरकान्नी सयत दिलो तांकां येवकार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बुलढाणा हांगा आयोजित राष्ट्रीय भलायकी मेळ्याचे केले उक्तावण. आयुष औषध प्रणालीन नागरिकांच्या भलायके खातीर दिलां अमूल्य योगदान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी काँग्रेसीचेर केली खर टिका. देशाच्या हिता आड कितलेशेच निर्णय काँग्रेसीच्या कार्यकाळान घेतिल्ल्याचो केलो आरोप. गोंय राज्याचे 2026-2027 खातीरचे अदमासपत्रक 6 मार्चाक सादर जातले. अदमासपत्रक सत्रांत 563 तारांकीत आनी 1832 अतारांकीत प्रश्न आयिल्ल्याची सभापतींनी दिली म्हायती. आनी आमदार विरेश बोरकर हांचेर जाल्ल्या बळजबरी विशीं खासा चर्चा आनी गोंय राज्या खातीरचो शेतकी जमीन संरक्षण 2026 हे विधेयक आस्पावीत करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवप्यां खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आता हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.